आल्तीन आशिल्लो हेरम बंगलो आपल्याक मेळयत शेतकी मंत्री रवी नाईकान बाजी मारल्या। यान पयली हेरम बंगलो सदांच PWD खात्याचो मंत्री सुदीन ढवळीकरा कडेनूच आसतालो। या बंगल्या विशीं अधिक माहिती दिता आमचो रिपोर्टर गौरीश परब आमोणकर। 2022ची विधानसभा वेंचणूक जाली आणि गोंयांत भाजपान आपले सरकार स्थापन केले। आता नुकतीच फाटल्या दिसांनी खाती वाटप जाली, जी मंत्र्यांक वेगवेगळी खाती मेळ्ळ्यात। आता सध्या चालू आहा ते मंत्र्यांक बंगले वाटप। हांव आतां आसा सध्या आल्तीन CMच्या बंगल्याच्या भायर। तुम्ही पळोवपाक शकता, आल्तीन हो CMचो बंगलो आसा आणि तेच्या भायर हांव उबो आसा आणि तेच्या ओपोजीट बंगलो आसा तो म्हणजे हेरम बंगलो। हो हेरम बंगलो पयलीं PWD मिनिस्टर सुदीन ढवळीकरा कडेन आसतालो। आता होच बंगलो शेतकी मंत्री रवी नायकाक मेळ्ळा। सरकारी निवासाची सोय म्हण दर मंत्र्याक आणि IAS अधिकाऱ्याक कामाच्या कार्यकाळात ह्या बंगल्यांनी रावपाक मेळटा। पणजे आल्तीन आनिकूय सरकारी बंगले आसात, मात रवी नायकान हेरंब बंगलो मेळयत सुदीनांक अप्रत्यक्षपणान चिमटो काडिल्ल्याची चर्चा सध्या राजकीय मळार आयकुपाक मेळटा। सुदीन ढवळीकार कॉन्ट्रॅक्टर आसतना तांणी हेरंब बंगलो बांदिल्लो। ते उपरांत पयलेच फावट मंत्री जातकूच तेच ह्या बंगल्यान रावपाक आयले। हो बंगलो तांचेकडे बरोचसो तेंप आशिल्लो, ते खातीर सुदीनाचो हेरंब बंगल्याचेर जीव आसा अशें म्हणल्यार ते चुकीचे थारचे ना। राजकीय मळार रवी आणि सुदीनाचो एकामेकाकडे 36ाचो आंकडो आसा हे गोंयच्या राजकीय मळावेले उघड सत्य। ते खातीर सुदीनाचो बंगलो आपल्याक मेळयत रवीन ताका निर्शेयिल्ल्याची चर्चा सध्या रंगपाक लागल्या। सुदीन ढवळीकरा उपरांत आदले भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दीपक प्रभू पावसकार लेगीत ह्याच बंगल्यान रावताले, जाल्यार गृहमंत्री आसतना रवी नाईक कांय दीस ह्या बंगल्यात रावपाक लागलो। ते उपरांत आता रवीन हो बंगलो स्वताच्या ताब्यान घेवन भाजपाच्या सरकारान आपणाक कितले मोठे म्हत्व आसा ते सुदीनांक अप्रत्यक्षपणान दाखोवन दिला। सुदीन आणि रवी दोगूय जाण गणपती भक्त। महत्वाचे म्हणल्यार ह्या सप्तकाच्या निमणे मेरेन उरिल्ली 3 मंत्रीपदां दितले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हणला। हातून सुदीनाचोय नंबर लागूंक शकता। ते खातीर मंत्रीपद मेळ्ळे उपरांत सुदीन परत हेरंब बंगलो मेळोवपाक शकतलो काय कितें, असोय प्रस्न सध्या उपरासता। पणजेच्यान गौरीश परब आमोणकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।